आनी अमेरिकेंत वचोन US वचोन असायलम घे. ह्या बिस्पान असो तो उद्गारलो, म्हजी पर्जा हांगासर आसा. म्हजे याज्ञीक सेमिनारिस्ट भाव हांगासर कश्टवतात. तांकां सोडून हांव कसो वेतलो? तांकां सोडून हांव कसो वेतलो? मोगाच्या भावा भयणांनो, हो आर्च बिशप रोलंडो जुझे आल्वारेज जेजूच्या मोगान भरलेलो. आनी ओनीत जाता पळय ती पळयता, दिश्टी पडटा ताका सोबेमाजार. पूण ताचेर निशेध मारूंक भियेना, काळजीदार जाता. आनी हो आपलो प्रवादीक कार्य म्हणून सरकाराचेर आड डिक्टेटर डॅनियल ऑर्तेगा ताचें नांव, ताचेर जाता तितलो प्रेशर घालूंक, जें कितें वायट आसलें ताच्या तोंडार मारूंक तो प्रयत्न करता. मोगाचे भाव भयणांनो, हो आर्च बिशप वचना देखून हो डिक्टेटर डॅनियल ऑर्तेगा आनी जायते पिडापीड दिवपाक कोमेस केलें क्रिस्तांवांक, आनी भोव करून द कॅथलीक चर्च. सगळीं जी चॅरिटेबल ऑर्गनायजेशन्स आसलीं ती बंद उडयलीं. कारितास आनी हेर जे ऑर्गनायजेशन्स आसलीं बंद उडयलीं. व्हडल्यो कॉलेजी आसल्यो, युनिवर्सिटीज आसल्यो, सगल्यो आपल्या ताब्यांत घेतल्यो. डिक्टेटरशीप. जायत्या याज्ञिकांक आनीक धरून प्रिझनांत घातलेत. सेमिनारिस्टूय जे आपल्या आकांनी कोत्तले सेमिनारिस्ट तांकांय धरून जेलीन घातलेत. इतलो त्या बिस्पाक सारको प्रेशरायज केलो की शेकी वॅटिकनाक थान पाप सायबान ताका ही सिनड चलताली थंयसर ताका भाग घेवपाक आमंत्रण दिलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी दर एकलीं क्रिस्तांवां आनी आमकां आमच्या बावतिजमा दिसा ह्या जेजूचे त्रिपेट वावरांत कार्यांत आमकां भागेली केल्यान. तें म्हणल्यार जेजू सारकी आमी याज्ञिकां, जेजू सारकी आमचो प्रवादीक वावर, आमी प्रवादी. आनी जेजू भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो ताच्या रायाळ वावरांत जेजू राय, जेजू राजा. म्हणटूच आयच्या ह्या दिसा ह्या नोवेनांत आमी खेरीत भाशेन हें दुसरें फंक्शन फ्रॉम द ट्रिपल ऑफिस ऑफ क्रायस्ट, ऑफ द मिशन ऑफ क्रायस्ट. तें म्हणल्यार आमी सगळीं जेजू भाशेन आमी दर एकलो, हांव आनी तूं, हें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक गरज. आयच्या पयल्या वाचपांत मोगाच्या भाव भयणांनो आमी आयकलां प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें हें वाचप. आनी थंयसर द बूक ऑफ रेवलेशन्स, थंयसर आमकां जुवांवाक हें दर्शन मेळटा आनी बाबिलोनियाची खबर तो कोत्ता. हें बाबिलोनियाचें शार पडलें, शेवटोन पडलें. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलें जाल्यार बाबिलोनियाचें शार मोगाच्या भाव भयणांनो एक व्हड गिरेस्त शार आसलें. सगल्यो ऑल टायप्स ऑफ रिचीज तांचे कडेन आसल्यो. सारको एक फेमस पोर्ट कसो. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो थंयसर आनीक कितें चलतालें, वायट चलतालें, देव निंदा चलताली. आनी आमी जाणाव किंग हामुराबी, आमोरायट हो किंग हामुराबी आनी उपरांत किंग नाबुकदनेजार हाची जुलूमशाय चलताली तेन्ना हो देश, बाबिलोनियाचो देश सारको फेमस जालोलो, सुपर पावर. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो तांचे मदेकात ही देव निंदा, तांचे मदेकात हें गर्व, मिजाश. तांकां दिसलेलें आनी कोण जाणवायन बोल्लेले न्हय, पूण हे बेबिलोनियांत रावलेले मनीस. द डेव्हलप्ड नेशन आमी म्हणूं येता. पूण आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणांनो, जो मनीस गर्वान चलता, जो देव निंदा करता, जो देवाच्या आज्ञा पाळना, तो जिवितांत केन्नाच वयर पावचो ना. तो सारको शेवटोन सकला पडटा. आनी आमी जाणाव बेबिलोनियाचें शार कितें जालां पळय तें आयज आमी पळोवंक गेल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो बगदाद, इराक आमी जाणाव
ते रिजन मेसोपोटेमियन रिजन आयज सारकें काबार जालां. अ वॉर टोन एरिया, वॉर टोन रिजन. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, दुसऱ्या वद्दान जेजू आपलो प्रवादीक ताळो जेरुजाल्याच्या आड स्पश्ट करता, दाखयता कशे भाशेन जेरुजालेम पडटलें एक दीस. फुडाराक कितें जावपाचें आसा आदी फुडेंच एका प्रवाद्या भाशेन दाखोळ करून सांगता. जेरुजालेमचें शार कशें ह्या शाराचें निसंतण जातलें. आनी आमी जाणा पयले फावटी नाबुकदनेझरान जेन्ना इस्रायल पोरचेक निर्वाशी कशी वेली, पयले फावटी तांचें देव मंदीर सारकें काबार करून उडयलें, मोडून उडयलें. आनी 70 AD ह्या वर्सा उपरांत 70 AD जेजून बाकीत केलेलें एक खरो प्रवादी कसो, देवाचो पूत कसो, देव कसो बाकीत केलेलें तें खरें जालें. देव मंदीर मोगाच्या बाबणान जेरुजालेमचें दुसरे फावटी निसंतण करून तें काबार करून उडयलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, हें सगलें आमचे मदेकांत आयज पासून घडटा. जो मनीस गर्वान चलता, जे देवाच्या आज्ञा जिवितान पाळटा, आपूण सगलें जाणा, सगळी जाणवाय म्हाका आसा अशें म्हणून चलता, तो मनीस सकला पडटा, शेवटोन सकला पडटा. आनी जायते प्रवादी आमचे मदेकांत आसात. आनी प्रवाद्याचें कार्य कितें मोगाच्या भावनां, एक इम्पॉर्टंट मिशन प्रवाद्याचें कार्य तें म्हणल्यार टू एनाउन्स अँड डिनाउन्स. टू एनाउन्स द गूड न्यूज, टू एनाउन्स द गुड न्यूज ऑफ क्रायस्ट, गुड न्यूज ऑफ गॉड, and to denounce what is happening, what is that wrong that is happening around us. ओनीत जाता ताचेर निशेध मारूंक, वायट चलता ताचेर मोगाच्या बाबणांनो उक्तेपणी आवाज आमचो भायर काडूंक. तर भाव भयणांनो, प्रवादी आमचे मदलोच उत्पन्न जाता. देवान प्रवादी वेचून काडलेत. एझेकियल प्रवादी, जेरेमियस, आयसाया, आमोस प्रवादी, हे सगळे प्रवादी इस्रायल पोरचे मदेकांत ताणें उत्पन्न केले. आमचे मदेकांत जायते प्रवादी आसतले. आमकां दर एकल्याक बावतिस्मा दिसा हें प्रवादीक कार्य आमकां देवान दिलां. म्हणटच हांव आनी तूं आमी बावतिस्म घेतला, हांव आनी तूं सगले आमी प्रवादी, सगले आमी प्रवादी. म्हणटच वी नीड टू एनाउन्स द गुड न्यूज. जेजूच्या उतराचे, देवाच्या उतराचे आमी परगटणार जावंक गरज. अँड डिनाउन्स वॉट इज इवल. जें कितें वायट जाता, म्हज्या कुटुंबांत वायट जाता, समुदायांत वायट जाता, ताचेर निशेध मारूंक म्हजो आनी तुजो कायदो. मोगाच्या बाबून तेन्नाच आमी खरीं क्रिस्तांवां आमकां म्हणूं येतले. म्हणटच प्रवाद्याक मनशा मदेकांतलो वयर काडटा, जेजू विचून काडटा. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या बाबून एक प्रवादी ओनीत जाता, तांचे मदेकांत भोंवता, तांचें आयकता. आमी जायते फावटी एकमुडी कशी भियेता. म्हजें क्रिस्तांवपण एकमुडें जिवप अशें जालां. दुसरो कोण कश्टावता ताका आदार करूंक हांव सोंपेपणी धांवून वचना. आयज हांवें आनी तुवें विचारूंक गरज, जीं कोण कश्टावतात आमी घेवया आमची सृश्टी. आमचे सृश्टीचेर आक्रमण जाता. झाडां पेडां कातरतात, दोंगर कातरून उडयतात. तेन्ना हांव सगळें पळयतां मोगाच्या बाबड्यान, दोळ्यांनी पळयतां, न्यूजाचेर पळयतां, हांव थंयसर पासार जाता पळयतां. पूण उगीच रावतां. आयज ही सृश्टीक ह्या झाडां पेडांक तोंड ना, तांकां दोळे नात. बोबाट मारतलो जाल्यार तोंड ना. जेन्ना तांकां कातरतात तेन्ना हांव उगीच रावतां. काय दोंगर कातरून उडयतात तेन्ना हांव उगीच रावतां. हांव तांचो आवाज जावंक गरज, प्रवादीक ताळो जावंक गरज. आयज आमचे कडेन सगलें आसा, वॉट्सॅप आसा, इंस्टाग्राम आसा, सोशल नॅटवर्कींग. तें पासून आसतना जें कितें सोत पळय तें उलोवंक आमी भियेता. म्हाका कुडीक धरून व्हरूंक आसात, म्हाका कुडीक भितर घालूंक आसात. आयज ह्या आर्च बिशपाचो आमी उगडास करुया. आर्च बिशप रोलंडो जुझे आल्वारेज. भिवूंक ना तो. म्हजी परजा कश्टावता, हांव तांकां सोडूंक अमेरिकेक कसो वेतलो. एक खरो गवळी कसो तो आपल्या पोरचे बरोबर रावता. म्हाका बाबून आमी जी कोण कश्टावतात अनितीक सांपडल्यान तांचे बरोबर रावया. उगीच दोळे आसतना आमी कुड्डी जावचे न्हय, तोंड आसतना आमकां उलोवंक जाय न्हय.
तोंड आसतना आमकां उलोवंक जायना भशेन आमी करचें न्हय. कान आसतना मोगाच्या बाबड्यान आमी भेरी कशीं दाखोवचें न्हय. कित्याक देवाचें आमचें प्रवादीक कार्य ओनीत जाता ताचे निशेध मारूंक आमी जाता तितले भाव भयणांनो आमी प्रयत्न करूंक गरज. एका प्रवाद्याक देवाचें मिसांव देवाचें उतर मेळटा. म्हणटच एक प्रवादी आपलें आसा आपणाक जाय पळय तें प्रचार करचो ना, पूण देवाचें उतर तो परगोडटा. देवाचें उतर परगोडटा. आमी देवाच्या उतराची परगोडणारां जावंक गरज. आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं जेन्ना वायट कोत्तात आवय बापायनी तांकां शिटकावंक गरज. जायते फावटी तांची सायड घेतात. बरे भाशेन तांकां मोगान सांगूंक गरज. उगीच रावन पळयता दुसरे आसात भुरगीं तांची आमी जायते फावटी मिस्टेक काडटा, ती वायट. आमचे पातोक आमी गुप्ती सांबाळून दवरता, लिपोवन दवरता. तरी देवाचें मिसांव आमी दुसऱ्याक करेक्ट करपाचें, कुटुंबांनी एकामेकाक करेक्ट करुया. हें आमचें मिसांव प्रवादीक कार्य आमी जिवूंक गरज. आनी दुसरे सुवातेर सोर शेवटी मोगाच्या बाबड्यानो एका प्रवाद्यान देवाचें उतर आयकलें. देवाचें उतर आयकलें. आमी जायते फावटी आमी क्रिस्तांवां म्हणटच आमकां जाय ते शर्मांव आयकूंक मेळटात, जे आमच्या दुसऱ्या भावां भयणांक घोडेक मेळचे ना. हिंदू भाव भयणां आसात, दुसऱ्या धर्माची मुस्लीम भाव भयणां आसात, तांकां हार्डली असले शर्मांव असली शिकोवण देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. पूण आमकां सदां मोगाच्या भावना मिसाचे भेटेंत आमकां देवाच्या उतराची समजुणी मेळटा. आमच्या देवाचें उतर हें कानांत सादोवता. आमी आयतारा मिसाक वेता, बरे भाशेन वचुया, आयकुया तें देवाचें उतर. आनी हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी घेवन वचुया. दुसऱ्यांचें आयकुया. दुसरो मनीस कितें सांगता पळय तो तांचे कोश्ट दोग समजुया. आनी जाता जाल्यार तांकां आदार आमी करुया. तर मोगाच्या भाव भयणांनो आयज दर एकल्याक आमकां ही कृपा मागुया मिसाचे भेटेंत आमी खरी प्रवादी जावंक. जेजू सारकी वायट चलता ताचे निशेध मारूंक, बरें पळय तें देवाचें उतर परगोटूंक आनी ह्या उतरा वरवीं हो संवसार नव्यान बांदून हाडूंक जेजूच्या तत्वां मुल्यां प्रमाणे आनी जेजू भाशेन आमी सगळीं जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आमी दोनया देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेच्या भावार्थाची निगा घेताना समाजान निती आड उपरासतल्या प्रश्नांक फुडो करूंक तांकां पुरतें मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेक समाजान घडटल्या अत्याचाराचेर आपलो प्रवादीकतालो उबारून सत्तेक आनी होक दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. देशाच्या दर एका नागरिकान सगळ्या सोवें एका मोनान जिवंक समाजान शांती विस्तारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. दर परगोडणेच्या वावरांत मिसोर आसलेल्या सोमेस्तांनी सगळ्या आडकोडींक फुडो करून गरज थंयसर ओनिती आड आपलो प्रवादीकतालो उबारून कालचिदारपणान वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. दोनया देवा आमकां सगल्यांक काळजीदार कर, घोटाय आमकां दी
वायट चलता तेन्ना अत्याचार जातात तेन्ना उक्तेपणी आमी ताचे निशेध मारूंक आनी आमचें प्रवादीक कार्य फुडें व्हरूंक आमकां कुरपा तूं दी आनी ल्हानविकायेन ही आमची मागणी तुजे मुखार घातल्यान तुका जाय जाल्या दुनिया ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सोर काडेन सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारोण मेळटली तुजी परसा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत.
आपलेच कोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो घोट पुरगोटोया. Gesù bello, Gesù জীবন जाला, Gesù nowianie dolo. Gesù bello, Gesù জীবন जाला, Gesù nowianie dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा, सिमिया फेर्नांडीस आमच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेलयांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिचे पोती भागेवंत जुजे, भागेवंत धर्मदुता आनी सर्व काणी तुका मानवोलयांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवी, त्याचे सुसंगता, त्याचे सुथाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्वपदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थन आमी तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराची चूक क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो तो जेजू ओनिदीचेर आवाज आमचो काडूंक तो आमकां आपयता. वायट पयस करूंक आनी भियेन आसतना काळजीदारपणी शांती खातीर झुजूंक तो आमकां आपयता. ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवूंक वेता, ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, तुझ्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हजे काळजांत येता, ताका घेवंक आमी आयतीं जावया. देवाचें उतर आमी आयकलां, तें जियोंक हो जेजू आमकां कृपा आनी घोटाय दिवं. Moja jona geya, pavon koshi
तुमचे भोवती जायती व्हड्या गांवांत शारांत उपास तपास काडात ताचो हुस्को करात तुमचे भोवती जायती व्हड्या गांवांत शारांत उपास तपास काडात ताचो हुस्को करात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावली जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावली जिवीत आमचें ओनीत बोगदात कितली पडून चेपल्यात कितली मोजेच काळीज दवरून सोडूंक उखलून वचात ओनीत बोगदात कितली पडून चेपल्यात कितली मोजेच काळीज दवरून सोडूंक उखलात वचात जेजू जेजू जिवीत तुजें जावदी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें जावदी जिवीत आमचें प्रार्थूया. सर पदवीदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावां भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कोदीन हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात ओनितीचेर झुजूंक तुमचो ताळो उबारूंक जेजूच्या मोगान आनी कुरपेन तुमकां धाडटा. देवाचेर उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा आमेन.